संको इप्पत्तोंದು तुझे मुकामुळ हांव पुढ्यो काशेतां तुझ्या हसर पोणान जियो काशेतां सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयतां ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेतां तुझ्या हसर पोणान जियोंक आशेतां सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयतां हे सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सणवांदराक सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सर्वोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोनाक आमची तुका भेटयता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता मोच्या अस्कतायेन बळगून तूं जाताय मोच्या एकसर पोडान सांगात तूं दिताय मोच्या कश्टा दुखांत म्हाका बुसयताय ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय मोच्या अस्कतायेन बळगून तूं जाता मोच्या एकसरपणान सांगात तूं दिता मोच्या कश्टा दुखांत म्हाका बुसयता ही सोम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वोंगारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळदारा तूं बक्षिताय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता माझी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता
आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंडीत पडून आम्ही प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वंगारा सर पडून तुका आम्ही नमस्कार करता कर्ज मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता कर्ज मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 Ergan tuka somia Jesu Ergan tuka somia Jesu tuka somia Jesu Ergan tuka somia Jesu tuka somia Jesu Aradan tuka somia Jesu tuka somia Jesu Stuti tuka somia Jesu tuka somia Jesu Jai tuka somia Jesu Namaskar tuka somia Jesu Namaskar tuka somia Jesu tuka somia Jesu Wakoni tuka somia Jesu tuka somia Jesu Harsidão tuka somia Jesu tuka somia Jesu Harsidão tuka somia Jesu ह्या घडये आमचे मध्ये त्या सोम्याचे हसरपण हे घडीभर बघचे प्रयत्न आम्ही करया आमचो जेसू ह्या घडये उंड्या रुपी आमचे संगता आसा इमॅन्युएल आमचे संगता रावच्या खातीर आमकां देवा बापाचो मोग कितें म्हळ्यार कितें देव बापाची दयाळाय म्हळ्यार कितें देव बापाचें बक्षाणें म्हळ्यार कितें म्हणलें समजूंक ह्या संवसाराक मनीस जावन आयिल्लो जेसू ह्या घडये उंड्या रुपी आमचे संगता आसा ताका आमी आराधन करया ताची स्तुती वाकणणी करया आमची सवाब जावन दी आराधन तुका सोम्या जेसू Aradan tuka somia Jesu उंड्या रुपी आमचे संगता आसलेल्या जेसू Aradan tuka somia Jesu जोर्दान न्हंयत पवित्र स्नान घेतलेल्या जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू देवसराच्या ताळण्या वयर जैत जोडलेल्या जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू पातकी चिनी बदलूंक उलो दिल्ल्या जेसू Aradan tuka somia Jesu आपल्या बापाचें काम मंदारून व्हरूंक उलो दिवन बारादना धर्मदूतांक विसलेल्या जेसू Aradan tuka somia Jesu पिडेसांक गुण केल्ल्या जेसू Aradan tuka somia Jesu मेल्ल्यांक जिवन केल्ल्या जेसू Aradan tuka somia Jesu रडतेल्यांक बुजयल्ल्या जेसू Aradan tuka somia Jesu दडसतल्यांक सौकसाय बसयल्ल्या जेसू Aradan tuka somia Jesu कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू देवसराक दौंडयल्ल्या जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू देवा बापाची वळख करून दिल्ल्या जेसू Aradan tuka somia Jesu सर्गींच्या संगती विशीं आशा धरूंक शिकयल्ल्या जेसू Aradan tuka somia Jesu देवाच्या राजाची बरी खबर शिकयल्ल्या जेसू Aradan tuka somia Jesu मुगळा जेसू ह्या घडये तूं आमचे संगता आसा तुका आमचो मान आमी बागयता तुका आमी आराधन करता तुजी स्तुती महिमा गायता Bapa naman kita amkan samapita muktuso kita Bapa naman kita amkan samapita muktuso kita Jesu naman kita amkan samapita muktuso
तुझो करता जेजू नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुझो करता अज्ञात नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुझो करता अज्ञात नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुझो करता गोळ्याक नमान करता आमकां समर्पिता मोग तुझो करता गोळ्याक नमान करता आमकां समर्पिता मोग तुझो करता Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Aleluya. Glory, aleluya. Glory, aleluya. Hallelujah. Hallelujah. वही समय आम्ही तुका दान करता तुझी स्तुती महिमा करता ह्या घडये ह्या उड्या रुपी आमचे सांगाता तू आसाय आमकां हर एकल्यांक तू पळयताय आमची चिंतना आमचे अंतस्करण तू पारखिताय मगळा जेसू ह्या दिसा ह्या घडये आम समेस्तांक तुझे आराधन करूंक तुझे संगता हो थोडो वेळ करसूंक सांगता हाडिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता विशेष करून ह्या आराधना वेळार तुजी स्तुती महिमा गावंक तुका अर्गां दिवंक आनी संगतास तुजी कृपा सोडूंक आमकां तूं आदार दी ह्या करेस्माच्या काळार मुखल्या ह्या 40 दिसांनी सडीत आनी सडीत रितीन तुका आमी आयकोंक आनी तुज्या त्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत रुता करच्या मुखांतर आमच्या पातकी सायबाक आमी पाठ करून पवित्र जिवीत आमचें करूंक पवित्रपणाच्या वाटेन सोमकोंक आम्हा समेस्तांक ह्या आराधना मुखांतर आदार आनी कृपा फावो कर हे प्रार्थना मी तुका भेटयता तुज्या पुता जेसूचे नांवी Amen. कीर्तन 71 तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता म्हाका केदींच लज्जेक पडूंक दिवं नाका तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार म्हाका वाटय म्हाका खांदी म्हजें तारण कर म्हज्या आस्त्र्याचें खडापसा म्हाका राखोंक दृढ खोटेंसा कित्याक तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें खोटें म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टांच्या हातांतलो अन्याय आनी जुलम करतेल्यांच्या फासांतलो सोम्या तूं म्हजो बरवसो म्हज्या तरणाटे प्रायेतावन तुजेरच म्हजो विश्वास जल्मातावन हांव तुजेर पातयेवन आयलां आवयच्या गर्भातावन तूं म्हज्या राखण्यार तुजी हांव स्तुती करतां सदांकार जायत्यांक हांव एकूणास जालां पूण तूं म्हजो थीर आसरो म्हजें तोंड भरलां तुजे स्तुतीन दिसभर तुज्या महिमेच्या गितान म्हजे म्हातारे प्रायर म्हजो तिरस्कार करिनाका म्हजें बोळ उणें जाताना म्हाका सोडून घालिनाका कित्याक म्हजे दुस्मान म्हजे विशीं उलयतात म्हज्या जिवाचेर दोळो दवरून आसात ते म्हाका सांगता मांडणी करतात
ते म्हणतात देवान ताका सांडला ताच्या पाटीक लागा आनी ताका धरा ताका निवारतलो कोणच ना. देवा म्हजे सरशिलो पयस राव नाका. म्हज्या देवा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. म्हजी निंदा करतले लचीक पडूं तांचो सत्यान आसां. म्हाका वायट करूंक सोदतात ते अपमान आनी तिरस्कार बगूं. हांव तुजेर निरंतर विश्वास दवरतलो. तुजी चड आनी चड स्तुती करतलो. म्हजें तोंड तुजें नितीवंतपण परगटतलें. दिसभर तुजें तारण गाजयतलें. सर्वेस्परा म्हज्या भुरगेपणांतावन तूं म्हाका शिकयता आयलाय. आजून पर्यंत हांव तुजी विस्मितां परगट करीत आसां. तुजें नितीवंतपण देवा आकाशा पर्यंत पावता. विचित्र कृत्यां तुवें केलाय. देवा तुजे सारको कोण आसा. जायतीं कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलीं तरी तुवें म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय. म्हजी वडवीक वाडयतलोय आनी परत म्हाका बुसवण दितलोय. म्हज्या देवा तुज्या विश्वासी मोगा पासत विणे वाजोवन तुजी स्तुती करता. किन्नरी वाजोवन तुज्या मानाक गीत गायतलो. इस्रायलाच्या पवित्र देवा. वय मोगाचे न्हू कीर्तनगाराचे हे मागणे ही उतरां ह्या घडये आमची वैयक्तीक करून घेवया. ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत आमच्या हर एकल्याच्या मतींत जायतीं प्रार्थना जायते उले आसात. आमची बोगडां मिश्रीत आसूंक पुरो. एका कुशीन देवान आमकां केल्लें बरेंपणाचो आमी उगडास काडयेत आनी एका कुशीन आमची मागणी आमची प्रार्थना उले आमचे विनवण्यो घेवन ह्या आराधनांत आमी पात्र घेवन आसा. मोगळा सोम्या ह्या घडये आमची अंतस्करणां तूं पळयताय. आमची मागणी तूं आयकताय. विशेश करून ह्या करेस्माच्या काळार आमी आसा आनी आयच्या दिसा ह्या वेळार आमची विनवणी आमची मागणी कितें. मोगळा जेजू हे करेस्माचो वेळ हे 40 दीस सडीत आनी सडीत रितीन हांवें तुज्या लागीं येवंक. सडीत आनी सडीत रितीन तुजो अनुभव सोडूंक. सडीत आनी सडीत रितीन म्हजें जिवीत पवित्र करूंक. सोम्या म्हाका तुजो आदार फावो कर. ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀವು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡಿ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. सर्व आम्ही बसया आणि ह्या घडये हो थोडं वेळ थोडे घडयो सोम्याक आमच्या काळजांत तावन अर्गां दिवंक आमी मुखार सरया. देवाक जय जयकार कर सगळे पृथ्वी, ताच्या नावाचे महिमेक कीर्तना कर, ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया. वै जेसू ह्या घडये ह्या आराधनांत पात्र घेवनचे आमी सर्व हे थोडी घडयो आमच्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेंपण नियाळून तुका अर्गां आमी दिवंक मुखार सरता. अपुरबायेचें जिवीत ह्या संवसारांत तुवें आमकां समेज सांगपावो केलाय. क्रिस्ती बोवार्थ तुवें आमकां दिलाय आनी हो बोवार्थ जिवांत जियोवचे खातीर संस्कारा रुपी आम्हा समेज सांग तुजी कृपा तूं फावो करताय. ह्या संवसारांत आमची स्मरणे मोग करचे मनशां तुवें आमकां दिलाय. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत बरें जावं जियोवच्याक आमचो वावर करूंक तुवें आमकां आदार दिलाय. अवघडांतलें अपयांतलें सदांच तुवें आमकां सांबाळून व्हेलाय. आमी पिडेन पडटना निराशी जातना कश्ट जातना तुजो मोग तुजी बुसवण तुवें आमकां फावो केलाय. आमच्या जिवितांत नाना रितीच्या बांदपास आमी आनी आसता आसतना तुजी सोडवण तुवें आमकां दिलाय. पवित्र पुस्तका मुखांतर देवाच्या राजाची शिकवण तुवें आमकां दिल्याय. आमचें जिवीत पाड वाटेक वेता आसतना वायट संगतीक आमी बली जाता आसतना आमकां बोगसून परत तुज्या गोपान तुवें आमकां हाडलाय. मगळा जेसू आमचे दिसपट्ट्या जिवीत आमी नियाळ करता आसतना जायतें बरेंपण केल्लें घडितां आमी उगडासा काडयेत आनी हो थोडो वेळ तुका आमी मौनपणी अर्गां दिता आसतना आमच्या काळजांत तावन तुका आमी गायता सोम्या अर्गां तुका होगळाप तुका.
말씀에 수비라보는 아미 अर्घ्याचे गीत आम्ही गायन करूया. अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी चिनी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी चिनी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तंस म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो. तंस म्हजो राय जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हातान धरून म्हजे मेट काडटलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार घासतलो. तुझ्या हातात धरून म्हजे मेट काडटलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वंठार घासतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो. आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी चिनी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हर एक म्हज्या गरजेन तुज्या पांयाक पडटलो. उपकार मेळटच तुका हांव अर्घां दितलो. हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयांक पडटलो. उपकार मेळटच तुका हांव अर्घां दितलो. पातकांत हांव पडटना जेसू म्हणून रडटलो. पातकांत हांव पडटना जेसू म्हणून रडटलो. पातकीचेनी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 तुका उगला तुका जेसू महिमा तुका जेसू स्तुती तुका जेसू जय जय तुका संन्यास स्तुती तुका मान तुका जय जय तुका हालेलुया अर्सितां तुका अर्नितां तुका हालेलुया हालेलुया अर्घां जेसू स्तुती जेसू जय जय जेसू हालेलुया. पै सोम्या तुका आमी आराधन करता तुजी स्तुती करता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुवें साहित्य विस्मितां बरेंपण आशिर्वादांनी भरल्या खातीर आनी ह्या घडये मुगाळा जेसू ह्या क्रिस्माच्या काळार आमी आसा वाचता तुज्या कश्टा मरणाचो नियाळ आमी करता. तुवें सांगलाय जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता ताणें आपणाकच इन्कार करूंक जाय. सदां न्हीद आपलो कुरीस ताणें घेवंक जाय आनी म्हजो पाटलाव करूंक जाय. तुजे संगत आसलेल्या आपोस्तलांनी कोण वड म्हणून तक्रार करता आसतना जेजून तांची सूख चिंताप सारकें करचें प्रयत्न केलें. सो देव लोकांमध्ये शिकवण दिवन देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करनासच्या तुवें एक नवे राज स्थापन करताय म्हणटा आसतना आपूण व्हरतो देखून म्हाका व्हरतो स्थान मेळटलो म्हणलें चिंताप तांचें जावन आसलें. तुजे मुखार व्हरतो कोण सोम्या तुवें सांगलेलें आसाय जो कोण ताच्या जिवितांत आपणाकच तो इन्कार करता
कोण ताचे दिसपट्टे कुरीस मोगान स्वीकार करता आणि तुझो पाटलाव करता तो जावन आसा वरतो. या मुखल्या दिसांनी तुझ्या कष्टा मरणाचो नियाळ आमी करता आणि जेतना तुझ्या कष्टात आमी दीस घालता आसतना तुझ्या कष्टा मरणाचो नियाळ आमी करता आसतना आमचे जिवीत एका कुशीन वारून पळोवचे प्रयत्न आमी करूंक जाय. वय मोगाचे न्हू, ह्या संवसारांत जियोनचे आमी सर्व एक रितीच्या कुर्सापंदा आमी पडोवन आसा. एक ना एक रितीच्या कष्टांत आमी जिवन आसा. हे आमचे कष्ट आमच्या कुटुंबांत आसूंक पुरो, हे आमचे कष्ट आमच्या संबंधामध्ये आसूंक पुरो, हे आमचे कष्ट आमच्या वावरा जाग्यार आसूंक पुरो, आमच्या भलायकेचे कष्ट आसूंक पुरो, मानसीक रितीचे आर्थीक रितीचे कष्ट आमकां आसूंक पुरो. जायते रितीच्या कष्टांत सुलवणेंत आमी आसा. सबारपोटी आमकां आमी एक सवाल विचारलेले आसा, कित्याक सुमिया हे कष्ट म्हज्या जिवितांत, कित्याक सुमिया हे कुरीस म्हज्या जिवितांत. हांव इतले मागणे करता, म्हज्या मागण्याक तूं फळ दिनाय गी. हांव इतले बरेपण करता, ह्या म्हज्या वावराक तूं म्हज्या कश्टांतून म्हाका पयस करनाय गी. जेजू न्हू ताच्या जिवितांत वा ताच्या परगट जिविताच्या अखेरीक ते कष्ट ताणें स्वीकार करूंक आसले. आणि जेजून सांगलेलें आसा, जो कोण आपणाचो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव करिना ताणें म्हजो शिष्य जावंक जायना. मोगाच्या इश्टानो, आमचें जिवीत कश्टांचें जिवीत आसा आणि हे कश्ट कुरीस जेन्ना दिसपट्टे जिवितांत जेजू बरी हांव आनी तुमी वोवंक शकता, तो वेळ हांव आनी तुमी जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक शकता. ह्या क्रिस्मसाच्या काळार ह्या मुखल्या 40 दिसांनी जेजूच्या कष्टांचो नियाळ आमी करता आसतना, जेजूच्या कुर्साचेर दिश्ट आमी कसयता आसतना आमच्या जिविताची नवसरणी आमी करया. आमच्या कष्टांचे जिवीत आमी उगडासा काडटा आसतना एक विशय आमी समान रितीन समजोवची गरज आसा. हो कुरीस आमी ववयता आसतना जेजू आमचे सांगाता आसा. ताणें आमकां एक सुरेश सोडूना. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पडटना जावंक पुरो, निराशी जातना जावंक पुरो, रडतना जावंक पुरो, आमकां कोणी ना म्हूण बघता आसतना जावंक पुरो, ही घडी बर आमच्या जेजू ते आमची दिश्ट आमी कसयल्यार कसयल्ल्या जेजूचे मुखामळ आमी पळोवचे प्रयत्न केले तर कधीच जावन जेजू आमकां आदार दितलो. मात्र न्ही, हांव तुमचे सांगता आसा म्हणली ती उतरां आमकां एका रितीन आदाराची जातली. आनी ह्या घडये तसो सोमियाचो आदार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, विशेष करून आमच्या कष्टाच्या जिवितांत ह्या घडये मागून घेवया. पानसंको 112. कष्टातना सोम्याचो उडास काडटा, कष्टाचे हांव नियाळटा, ताळो तासो आयकता. जिणेंत हांव कष्टातना सोम्याचो उडास काडटा, कष्टाचे हांव नियाळटा, ताळो तासो आयकता. कष्टांतल्यान येया ओ संते म्हाका दिया, दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान मोच्या. कष्टांतल्यान येया ओ संते म्हाका दिया, दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान मोच्या.
पदकाची वार धरताना सोम्यातान पयस पावताना जेसू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता पदकाची वाट धरताना सोम्यातान पयसताना जेसू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता पदकी जिनी बोदला बोरी कोबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सडवणे दिसू दिला पदकी जिनी बोदला बोरी कोबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सोडवणे दिसू दिला सडवणे दिसू दिला सडवणे दिसू दिला आमकां समी आयती करया देवाच्या उतरासून याळ करच्या खातीर आयच्या दिसा आमी उपासा विशांत शिकोवन आयकोंक मुखार सरता जुदेव धार्मीक रिवाजी मध्ये 3 विशेष संगतींक हर एक जुदेव महत्व दितालो ते जावन आसा मागणे उपास आनी दान धर्म फाटल्या 2 आयतारांनी आमी मागण्या विशयांत नियाळ केलो आनी आयच्या दिसा उपासा विशयांत सारकी जाणवाय घेवंक आमकां आमी आयती करया मातेवाचो वंजल अध्याय 4 जेजूनी उपास केल्ले घडीत आमी नियाळ करता आनी जेन्ना जेजून उपास केलो तवळ ताका आयिल्ल्या ताळण्या तेंते सवतावनो वा सायबीक वडणे तावनो ताणें जैत व्हरूंक ताका आदाराचें जालें ह्या क्रिस्मसाच्या काळार आमकां पवित्र सभा आपण दिता थोडी तरी दंडवण करूंक आनी कुडीची दंडवण आमी करता आसतना विशेष करून आमी आमच्या बोवाटांत थीर रावोंक सैमीक वा लौकीक वडण्यातावन पयस रावोंक हो उपास आमकां आदार असो जाता तर मोगाचेनो पवित्र आत्म्याची मजत ह्या घडये आमचे मदें मागून घेवया ही शिकोवन दिवच्या आनी संगताच शिकोवन आयकोवच्या मातसोमेस तांच्या जिवितांत तसो पवित्र आत्मा येवन दी आनी शिकोवन आमी आयकूंक आनी ती शिकोवन आमी जियोंक आमकां आदार आनी कृपा तसो पवित्र आत्मा ह्या घडये ताच्या मजतीन परून दी म्हणून आमी मागया ಸಂಕೋ 92 Sudung
पवित्रात्म्या देवोने मुझे दैतो रावोगे तुझो पाकोगे मुझे दैतो जिएगे हाकार मोसर दोस्ताना काटे बोलतो लाबर वांगणी चिता येताना बोरे चितू शीतर पवित्रात्म्या देवोने मुझे दैतो रावोगे तुझो पाकोगे मुझे दैतो जिएगे हालेलुया 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 मत्तेप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 6 अध्याय 16 ते 18 वाक्य. तुम्ही उपास करताना खापाट्याबरी तुमची मुखां बावई नाकात. ते आपण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळून जाला. पूण तुमी उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आशिल्ल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतार हें. तुका क्रिस्त. आज आमी उपासा विशयंत आमी थोडो वेळ ध्यान करता. आमी हर एकलीं जाणां उपास म्हळ्यार कितें आनी आमचे पैकी साबार जाणांक उपास तवळ तवळ करनस आसात आनी मागणें आनी उपासा मुखांतर देवाक मानवचें काम आमी जायते जाणां करन आसा. आयच्या वचपांत आमकां 2 संगती म्हत्वाच्यो जावन आसात. पयल्यान पयलें उपास करता म्हणून तें कोणायकी कळची गरज ना. पूण केदाळा कोणायकी कळनासतना आमी उपास करता थवळ सर्वेस्पर देव प्रतिफळ दिता. दुसरें स्वामी जेजू सांगता तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखामळ धू. मोगाचें न्हू लौकीक विचारांनी चिंता आसतना तुजें माथ्याक थाल माक म्हणटा आसतना सोमा आमी थाल घाल एक नितळ निस्कळ दिसाचें म्हणलें आमकां हर एकल्यांक भोगता. पूण हांव आनी तूं जर तर आत्मीक चिंतपार जर तर आमी गेल्या तर थेल मागचें इज नथींग बट आमी पळयता तें एक एनॉयंटींग आशिल्लें बरें. कशें अभिशेकपण सामान्यपणान पवित्र पुस्तकांत आसचें. थेल मागचें म्हळ्यार एक अभिशेकपण आसचें. अभिशेकपण येवचें पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय देंवन आयिल्ल्या वेळार. जर तर हांव आनी तूं उपास करता हाच्या फाटल्यान एक उडास दवरूंक जाय. सर्वेस्पराचें तें अभिशेकपण पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जर
हांवान तूं उपास करता जाल्यार ताजो प्रतिफळ वर्थो जावन आसा. कशें मुखामळाचेर चुकोल आसल्यार पळोवंक आकर्शीत दिसनांगी, पूण मुखामळ धुल्ल्या कोडले एक प्रकाश थंयसर फंगता गी. आमचो ओत्मो जाल्यार आमी कुमसार जावन आमची पातकां बोगसाल्ल्या वेळार तो ओत्मो परजळीत जावन आसता. जर तर हांवान तूं उपास करता जाल्यार कितलो वेळ उपास करनी ताका कांय व्हडलें प्रयोजन म्हाका तुका येवचें ना. पूण जर तर हांव आनी तूं बरें एक कुमसार जावन जर तर बरी जिविताची वाट धरन हांव आनी तूं कुमसार जाता जाल्यार म्हाका तुका ओत्तो प्रतिफळ मेळटा. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयता 58ನೇ अध्यायांत थंयसर सर्वेस्पर देव खऱ्या भक्ती विशीं तो थंयसर इसाया प्रवादी मुखांतर उलयता. इसाया प्रवादीक तो सांगता, थांबनासतना बोब मार, थांबनासतना बोब मारी जाय. खाल्याक म्हूण बोब मारी जाय. तुत्तरे परी तुजो थाळो उबार. सामान्य सणाचो थाळो आयकना, तुत्तरे वचल्या वेळार लोक इल्लो कान दिता, त्या प्रमाणे ह्या लोकांक बोब मारन सांग. आनी थंयसर सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हज्या परजेक आपले गुण हांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आनी आपणें आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणल्या भशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हज्यो वाटो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजे लागीं ते नितीचे कायदे मागतात आनी देवा लागीं सरोंक अत्रेकतात. पळय, अशंत ह्या लोकां बरी हांव आनी तूं आसा मोगाचो न्हू. म्हजी आनी तुजी समुदाय अशीच आसा. म्हजी आनी तुजी समुदाय आमच्या प्रकार आमी देवाच्यो वाटो वळखूंक जायतले प्रयत्न करता. अत्रेक आसा, नितीचे कायदे आमी देवा लागीं मागता आनी आमी सांगता इतलें पुरो आमी बऱ्या वाटेन आमचो क्रिस्तांव समुदाय लोक आसा. तरी पूण ही क्रिस्तांव समुदाय कित्या खातीर दोगदोन आसा. ह्या वेळार म्हजी आनी तुजी समुदाय मोगाचो न्हू जायतो लोक उपास करता आनी एकच एक सवाल विचारता. आमी ह्या फाटल्या 40 दिसांनी आमी जायतलो उपास केलो, तरी पूण देव म्हज्या समुदायाक कित्याक उठोवन वयर दवरना? कित्याक म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या समुदायाक समस्या आसात? आनी हेच सवालाक सर्वेस्पर देव अशें जाप दिता. तिसरें वाक्य म्हणटा, तो लोक म्हणटात अशें म्हणून आसा, तूं आमचो उपास पळयलें जाल्यार आमी कित्याक म्हणून उपास करचो? तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून प्राजीत करचें? पळया, आज आमच्या समुदायांत इंस मुस्त जाण सांगून आसात. म्हणटात आमी खाल्या खातीर उपास करीचे, उपास घे. पळय सभा म्हणटा उपास करीचे म्हणून. इतल्या वर्सांनी आमी उपास केला, खालें बदलावण जाला. कांय बदलावण जावचें कांय दिसना न्ही. मागीर खाल्याक आमी उपास करचो? इंत सवालां पळय सभेच्या मुखेल्यांक विचारतात आनी सर्वेस्परा देवा लागीं इंत सवाल विचारतात. आनी सर्वेस्पर देव अशें ह्या सगळ्या मनशा कुळाक जाप दिता. पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापड दितात. हांव आनी तुवें तशें न्ही मोगाचें न्हू. आमी सगळां उपास करता. शिंदीच्या बुधवारा जावं दी, निमाणे शुक्रा जावं दी, थोडे सक्काळी शुक्रा जावं दी, थोडे 40 दीस जावं दी, उपास करता. आमचे वेव्हार आसले पयलें जें कशें आसा तशेंच चलता. खंयसर बदलावण जावची गरज आसा, पूण आमचो समुदायाच्या वेव्हारांत खंयसर अन्याय येनीत आसा, थंयसर बदलावण जायना. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा, पळया, तुमी उपास करता जाल्यार
ताचे बराबर लढाई आणि झगडी करतात आणि धैर्य नसताना मोठी मारतात. आज तुम्ही उपास करतात असल्या उपासावरवी तुमचो थाळो सर्गाक पावोंक तुमच्यान जावचें ना. वय मोगाचें न्हू, मुजी आनी तुजी समुदाय जायते बोटी हर एका वर्सा उपास करता. खरेजमाच्या काळार मस्त जाणां उपास करतात. थोडी खाण जेवण सोडतात, थोडो लोक सोशल मिडिया सोडता, थोडे लोक सोरो सोडता, थोडो लोक सिगरेट सोडता, थोडे लोक मुस्त उलोवचें सोडता, थोडो लोक आनी कितेंगी सोडता. सगळे एकानी एका रितीर ह्या करेजमाच्या काळार उपास करतात. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा इतलो तुम्ही उपास तुमचे प्रकार करतात तरी तुमची लढाई आनी झगडी ती मुगदोंक नात. आमच्या समुदायाचेर एक दिश्ट आमी घाली जाल्यार मोगाचें न्हू, मुजी आनी तुजी समुदाय अशेंच लढाई करणं सदांच आसता. मस्त बोटी आमची समुदाय एकामेका लढाई करता, पाय ओडता, झगडें करता, कुटुंबान समाधान ना, शेजारा समाधान ना, समुदाय वावर करच्या जाग्यार समाधान ना, खंयसरी समाधान ना मोगाचें न्हू, खंयसरी समाधान ना. आनी ह्या देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा तुमी कितली थेंब तुमी उपास केल्यार असलो उपास द्वारी तुम्ही खर्चे मागणे सर्वेस्परा देवाक मानवाना. हें जावन आसा पयल्यान पयलें हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. आमी इतले उपास केल्यार कित्या खातीर आमचें मागणें सर्वेस्परा देवाक वचून पावना आनी कित्या खातीर आमकां सुटका मेळना. पवित्र पुस्तकांत मुखार सर्वेस्पर देव अशें उलोवन म्हणटा तुम्ही उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बगायतात, गुणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास हे रितीन तुम्ही प्राजित करता तो दीस म्हाका पसंद म्हूण चिंतात गी. आमी तशेंच करता मोगाचें न्हू. पयलें पुरा गोबराचेर आड पडटले जाल्यार पयलें पुरा एका चिव्या भाशेन तकली बगोवन आसचें जाल्यार आतां आमी त्या प्रमाणे ह्या सुदैवा प्रमाणे करना जाल्यार आमच्याच रितीर हांव तो उपास करता आनी चिंता हो जावन आसा सर्वेस्परा देवाक आमच्या पवित्र सभेन आमकां उलो दिवंक सदसलो उपास जावन आसा म्हणून हांव तूं सगळां उपास करना आसा मोगाचें न्हू. पूण सर्वेस्पर देव सवाल करता असलो उपास की म्हाका मानूं असो म्हणून तुमी चिंतून आसात. असले उपासन केल्ले मागणें सो थाळो म्हाका आयकतात म्हणून तुमी चिंतून आसात. आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव मुखार सर म्हणटा असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात असलो दीस म्हणटात ना. हांव पसंद करता तो उपास हो अनितेच्यो सांकळी मोडा. मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर देव मुझे मुखार आनी तुजे लागीं उलयता कसलो उपास म्हाका गरज आसो. सोम्या जेजून सांगलें तुमच्या माथ्याक थ्याल म्हाका तुमचें थोंड धुया आनी परनेसल्ल्यांत सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हाकाय जाय सो उपास असलो उपास. कसलो तो सर्वेस्पर देव म्हणटा अनितेच्यो सांकळी मोडा, जुवाचे बांद सोडया, दग्ध सोंसतल्यांक सुडका दिया, हर एक जूं मोडून उडया. पयल्यान पयलें सर्वेस्पर देव सांगता अन्याय अनितेच्यो सांकळी मोडून उडया. मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत एक घडी बरो आमच्या जिवितांत हांवां तूं नदर घाली जाल्यार मस्त कडेन आमचें जावन जावंक पुरो, आमच्या मोगाच्या मनशां जावन जावंक पुरो, ह्या इतर व्यक्तीन जावन जावंक पुरो, जायतो अन्याय अनित ह्या समाजान जावन आसा. आनी असलो
अन्याय अनित मोडूंक हांवान तूं कितें करता म्हणलें पयल्यान सवाल. सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे, असलो अन्याय अनितीचो तुवें सांकळी तुवें मोडूंक जाय. तुकाय दिसतात म्हाकाय दिसतात, पूण आमी ह्या अन्याय अनिती विशयंत कांयसरी ताळो काडटा गे मोगाचे न्हू. हांव येता तूं येता सक्रामेंता मुखार बसता, हांव येता तूं येता घरा मस्त उपास करता मागणें करता, पूण खंयसर गे हांवें आनी तुजी दिश्ट ह्या विशयन गमान दिलां गे ह्या अन्याय नितीच्यो सांकळी मोडच्या विशयंत. पाप जाल्लें थंयसर बरें करच्या बसत आमी चिंता पटयलां गे म्हणलें सवालाक आज हांवें तुवें नियाळ करची गरज आसा. पवित्र पुस्तक 1 मुख्य वचून सांगता, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदारांतल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंधाक सांडी नाकात. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हज्या समुदाय सगळे कडेन उपास करता जाल्यार कितल्या जाणांक आमी खाण जेवण दिवंक शकल्या, कितल्या जाणांक आमी घरा बांदूंक दिवंक शकल्या, कितल्या जाणांक बरें नवें उस्तूर काडून तांकां एक दिवंक शकल्या. पोरणे उस्तूर आमचे उपयोगाक म्हणनातले हांवान तूं दिता मोगाचें न्हू, आमी सगळ्यांक दिता, पूण नवें उस्तूर काडून आमचे पैकी कितल्या जाणांनी कितल्या जाणांक दिलां म्हणलें सवाल. आमचे पैकी कितल्या जाणांनी घरा बांदूंक मोग केल्या, ह्या आमच्या जाणांनी कितल्या जाणांनी खाणा जेवणाक आधार दिला म्हणलें सवाल. सर्वेस्पर देव स्पश्ट तरान म्हाका तुका उलो दिता. पयलें सांगलें अन्याय आनी तुज्यो संकळी मोडीसय म्हणून, दुसऱ्यान सांगता खाण जेवण दान धर्म घरदारांक घरदारांतल्यान घर विणग्यांक उस्तूर दी जाय म्हणून आनी संबंद्यांक तुमच्या सांडी नाकात म्हणून. आजकाल आमी पळयलें जाल्यार आमचे संबंदी मस्त जाण कश्टार आसात. असल्या संबंदाच्याक हांवें ध्यायदिश्ट दाखोवना जाल्यार कितलो वेळ उपास करणं, कितलो घंटे मागणें म्हणून खंयसर म्हज्यान तुजें देवाक वचून पावात मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा 8व्या वाक्यांत, हें दोन तुमी करता आसतना खंयचें अन्याय अनित्यो संकळ्यो मोडच्यो आनी एक दान धर्म करणं, तुज्या संबंद्यांक तुवें बरें करचें, तुज्या कोणाक खाण जेवणा तांकां दिवचें, विणगे आसल्यांक उस्तूर दिवचें आनी बरें करणं सवयता आसतना हें दोन करता आसतना कितें करता पळया मोगाचें न्हू. 8वें वाक्य म्हणटा, तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातलें. आज हांवान तूं मस्त रितीन गायल्या मस्त जाणांच्या उतरांच्या मारा वरवीं सन्निवेशाद्वारे हर एकली हांवान तूं गायल्या मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर देव म्हणटा ह्या उपासाद्वारे तुजे आनी म्हजे गाय हर एकल्याचे गूण जातले. म्हजे थंय आनी तुजे थंय असो काळोख सगळो परिवर्तन जावन उजवाड म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भरतलो. तुमचे नितीवनपण तुमच्या फुडल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान वेतली. कसले वर्तें भाग मोगाचें न्हू. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या फाटल्यान वेता आसतना खंयसर आमी पांय दवरता थंयसर सर्वेस्पराची महिमा हांवान तूं पळोवंक शकता मोगाचें न्हू. थंयसर बरेंपण अजापां बरें सांगती हांवान तूं पळोवंक शकता. कित्याक आमच्या फाटल्यान सर्वेस्पराची महिमा आनी आमच्या मुखल्यान नितीवंतपण मुखार सरून आसा. सर्वेस्पर देव म्हणटा तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां साप दितलो. केन्ना अन्याय अनितेच्यो संकळ्यो मोडिल्ल्या वेळार, दुबळ्या धाकट्यांक दान दिल्ल्या वेळार, बरें केल्ल्या वेळार, तेन्ना तसलो उपास हांव मानून घेता आनी त्या वेळार हांव
तुमी कितें उलो मारतात ताका हांव साप दितां. वर्त्या संतोशाची बरी खबर मोगाचें न्हू. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. तुमी झू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोड दाखयनासतना कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपरांच्या प्रकाशा सारको जातलो. कसलें एक व्हडलें भाग म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हज्या समुदायाच्या जिवितांत जातलें मोगाचें न्हू. आज हांव तूं मस्त जाणां उलयता आमच्या समुदायाक हे अन्याय जातात, अनेक जातात, कश्ट जातात, बेजारायन आसा, पिडा आसा, आनीक कामां मेळनात, वेव्हार नात, बिझनेस ना, मस्त सांगती उलयता हांव. काळोख सगळें नेमकां दिसून आसा. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा असलीं तुमी कामां केल्ल्या वेळार सगळें परिवर्तन जाता. सगळें आमच्या बोवारी दोनपराच्या 12 वरांच्या उजवाडा बरी जाता. रातीच्या 12 वरां बरी आमचें तें आतां आसा काळोख आनी सर्वेस्पर म्हणटा उजवाड जावन म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत परिवर्तन जातलो. मुखलीं वाक्य बरीं आसात मोगाचें न्हू. घरा बसून तुमी जाल्या भाशेन सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुखे करणे भुंयत तुमकां दोशी करतलो. म्हळ्यार आमकां कश्ट आसूंक पुरो थंयसरी स्वामी जेजू आमकां बरें करता. खंयसर वावर केल्यार बिझनेस केल्यार बिझनेस जायना. त्या सुखे करणे बरें आसा, खरडे बरें आसा, थंयसर आमकां बिझनेस जावचें बरें, उदक येवचें बरें सर्वेस्पर देव करता. खंयसर गी पिडा शिडा आसा, कितले आमी वखदां केल्यार गूण जायना, सर्वेस्पर ते आमकां भलायकी दिता. आनी त्या खातीर तो म्हणटा तुमच्या कुडीक घटाय दितलो. तुमी एका शिंपलेले बागे सारकी जातल्यात खेदींच सुखान वचना तसले झरी सारकी. आदीं तावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शहराचें पुनर्निर्माण जातलें आनी पुरातन बुन्यादीचेर तुमी नवीं घरां उबे करतल्यात. फूट बरोवन दिवपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलें. म्हळ्यार सगळें पाड जाल्लें परत नवें जाता. तर आमकां आज हांवें तुवें सवाल विचार जाय. करेजमाचो काळ प्रारंभ जाला. मात्र ह्या प्रारंभ जाल्ल्या वेळार हांवें तुवें दृढ निश्चय करूंक जाय मोगाचें न्हू. हे फावटी हांवें करचो उपास विशेश रितीन अर्थभरीत उपास करूंक जाय. म्हज्या समुदायाच्या इतर जाणांकी हांवें आनी तुवें कितें नियाळ करना आसा ही संगती आमी सांगूंक जाय. आमच्या सगळ्या समुदायान असले एक बरो उपास करूंक जाय. करिनातल्यार कितें जाता अशें आमी चिंतून बसून असलें ध्यान केल्ले विचार उरल्यांक सांगून असलो एक उपास करनातल्यार कितें जाता. मस्त बोटींग हांव तूं मोगाचें न्हू खाण जेवणसून उपास करता. आमचे बसत मस्त मागता. पूण पवित्र पुस्तकी उदाहरण पळोवचें जाल्यार हातूंत कांय सड्ड बदलावण म्हज्या आनी तुज्या जिविताची परिस्थिती बदलना. दावीद रायांनी आपल्या स्वंत प्रयोजना खातीर खाण जेवण सोडून उपास केल्लो. घरा वचून तुमी वाचयत सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 12व्या अध्यायांत 15व्या तावन 22वें वाक्य घरा वचून आमी पळया वाचया. थंयसर दावीद राय उरियाच्या बायले कडेन ताका संबंद दवरल्या वरवीं थंयसर ती बायल ती गर्भेस जाता आनी एका भुरग्याक प्रसूत जाता. आनी उपरांत हें भुरगें पिडेस्त जाता आनी त्या खातीर असलो उपास हो दावीद राय करनासलो गे. पळयत पुस्तक म्हणटा 16व्या वाक्यान दावीदान आपल्या भुरग्या पासत प्रार्थून मागलें आनी उपास केलो. तो भितर गेलो आनी सगळे रात धरणीर न्हिदलो. ताज्या घरचे मलगाडे ताजेशी येवन ताका उठोवन प्रयत्न करूंक लागले पूण तो काबूल जालो ना आनी ताजे सवय तो जेवलो ना. 7व्या दिसा भुरगो मेलो. पूण दावीदाचे सेवक भुरगो मेलो म्हूण ताका सांगूंक भियेले. कित्याक ताणें म्हळें भुरगो जिवंत आसतना आमी ताजे कडेन उलयले पूण तो आमचें आयकलो ना तर भुरगो मेला म्हूण आमच्यान ताका कशें सांगूंक जायत. तो आपणाकच कांय वायट करून घेत पूण सेवक तें बरी पुसपूस जालें तें दावीदान पळयलें आनी भुरगो मेला म्हूण ताका कळ्ळें.
ताणें आपल्या सेवकाकडे विचारलें भुरगो मेला कितें ताणें जाप दिली वय मेला दावीद धरणी वयलो उठलो नालो आनी आपल्या आंगाक तेल लावन ताणें आपली वस्त्रां बदलिलीं तो सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो आनी ताणें तेजें आराधन केलें मोगाचें न्हू सैतो उपास दावीद रायन केलो खाण जेवण सोडलें आपल्या स्वार्था खातीर तो मागा लागलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा असल्या दाविदान मागलें तरी उपास करून मागलें जाल्यार कांयच प्रयोजनाक पडोना उपरांत भुरगो मेलो तर तो दावीद परत थंयसर वचून ताच्या त्या मंदिराक वचून आपलें बली तो भेटयता उपरांत पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी घरा वचून वचलें जाल्यार तो खाता जेवता आनी पयल्यांच्या बरींच तो जिवंक प्रारंभ करता त्या देखून मस्तुपटी आमी चिंता आळे हांवें ओलो उद्देश दवरून हांवें उपास केलो 40 दीस उपास केले जाल्यारय म्हाका कांय बदलावण ना मोगाचें न्हू खंयचेय मागयेत हांवें तुवें मागलें हर एका संगतीक करियेत देव आमकां उपास कर ह्या उपास करनासतनाय दिता पूण मुजवान तुजो उपास असल्या उद्देशाक जाल्यार आमच्या स्वार्था खातीर या आमच्या लौकीक संगती खातीर करच्यांत तातूंत कांय व्हडलें बरेंपण येवचें ना उपास करचें जाल्यार समुदायाच्या बरेपणा केल्यार जायते तातूंत बरेपण घडटा जायते उदाहरण आसात जर तर उपास करचो आत्मीक बरेपणा खातीर जाल्यार जायते बरेपण घडटा आमी जर तर निर्गमन पुस्तकांत पळयलें जाल्यार मोथेंडन अध्यायांत थंयसर मोइजे 40 दीस तो उपास करता आनी थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा मोइजे 40 दीस आनी 40 दीस खाण पिवन घेनासतना सर्वेस्पर रावलो ताणें सोल्ल्याची उतरां म्हणजे 10 उतरां फळयेचेर बरोवंक दवरलीं उपास केलो कित्याक सर्वेस्पराडे उलोवंक ह्या समुदायाकाय म्हणे बरें जावं दी म्हणल्या उद्देशान आनी ताका 10 उपादेशांचें थंयसर ताका बरोवन ताका मेळ्ळें आनी थंयसर तो हाडून आयलो मोगाचें न्हू सो म्हणजे त्याच प्रमाणे ह्या एलिया आमी पळयता पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 19 अध्यायांत 8व्या वाक्यांत पळयता तो म्हळ्यार एलिया उठलो ताणें केलें आनी तो पियेलो ह्या खाणाच्या गटायन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाग सर्वेस्पराच्या दोंगराक चलोवन गेलो आनी थंयसर सर्वेस्पराची ताका भेट जाता पळयत पुस्तक तुमी वचा पळया सर्वेस्पराची भेट जाता 40 दीस 40 राती तो उलयता आनी उपास करता चलता आनी सर्वेस्पराक तो भेटता सर्वेस्पराक भेटून ह्या समुदाया विशयी तो उलयता आनी तो म्हणटा सर्वेस्पराक म्हणटा ताणें जाप दिली हांव सर्वेस्परा दळवराच्या देवा पासून उर्बेन भरलां पूण इस्रायला ताणें तुजो सल्लो सांडला तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रावाद्यांक तलवारांनी जिवेश मारल्यात हांव एकलो मात उरलां आनी ते म्हजो जिवी काडूंक सोदून आसात सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबार ओ एलिया ह्या परजेच्या समुदाया खातीर मागोन आसलो उपरांत आमी पळयता जेजू 40 दीस उपास करनासलो ओ जेजू 40 दीस उपास करतना हांवान तो पळयलें जाल्यार थंयसर तो आत्म्याच्या सक्तीन भरता आनी देवसराच्या सर ताळण्या वयर तो जैत व्हरूंक शकता कित्याक आत्मीक सैमान तो घट जाता आनी ताजे उपरांत देवाच्या लोकांक शुभ वार्ता प्रगट करता तर मोगाचें न्हू हांवान तूं समुदाया खातीर मागिल्ल्या वेळार कितें जाता पळयलें जाल्यार आमी पळयता समुदायान मागिल्ल्या वेळार जोना प्रवादीच्या काळार निनिवेच्या लोकान सगळ्या समुदायान मागिल्ल्या वेळार तांचे वेळेचें कर्ग गेलें आनी कर्गांत ते सुटले आनी तांकां सुटका लाभली एज्रा आपल्या समुदाया खातीर मागचें 8व्या अध्यायांत 31 वाक्य तो आमी पळयलें जाल्यार थंयसर तो समुदाया खातीर मागता आनी 32 थंयसर 21 वाक्य 22 वाक्य तशेंच 31 वाक्य पळयलें जाल्यार समुदाया खातीर मागता आनी समुदायाक थंयसर बरेंपण लागता थंयसर एस्थेर राणी सगळ्या सुदेवांक जिवेशी मारीचे म्हणल्या वेळार त्या खोट्या हामानान सगळे सुदेव लोकांक जिवेशी मारूंक एक प्रयत्न केल्ल्या वेळार आनी रायाचे मुद्रे घालून शासन केल्ल्या वेळार वो एस्थेर मोर्देकाय ताजे लागीं आयिल्ल्या वेळार एस्थेर म्हणटा एस्थेरान मोर्देकायक ही जाप धाडून दिली वच
आणि सुसंत असल्या सर सुद्धा एकठांय कर मुझे तर्फेन तुम्ही सोमेस्त उपास करा 3 दीसपर्यंत दीस आणि रात काही नकात आणि पिये नाकात हांव आनी म्हज्यो साकरण्यो तेस बरें उपास करतले हांव असली तयारी करून हांव कायद्या विरोध राय शिवयतली आनी थंयसर हांव कितें करतलें पुरो म्हणून सांगता. आनी 3 दीस सगळे समुदाय उपास केल्ल्या वरवीं एस्तेर ह्या समुदायाक जावच्या अवघडात हांव राखोवंक शकता मोगाचें हांव. दानियेलांनी ह्याच प्रमाणे समुदायाक मागणें केल्लें 9व्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार आमी थंयसर तो आपल्या लोकां खातीर मागणें करता आनी तो जायतें बरेंपण करूंक सोदता. आज हांवें तुवें समुदायान मागोवंक जाय पुरवांत हांव चुनावण घेवंक आसा. ह्या समुदायाच्या मागण्या वरवीं आमच्या उपासा वरवीं उडास दवरया. बरें मुखेली चुनाय जावंक समुदायाक फाटींबो दिवचें तसले मुखेली विजून काडूंक आमचो उपास समुदाया खातीर आमी करया. आमच्या उपासांत आमचे स्वार्थाची मागणी मात्र न्ही बगार समुदाय बरें जाय म्हणलें उडास दवरून मेयांत चुनावण आसा. आमचें लगभग एप्रिला म्हणसर आमचो हो उपास मुंदरसून येता आनी इस्टरा म्हणसर मुंदरसून येता. त्या देखून मोगाचें न्हू आज हांव तुमचे लागी विनंती करता म्हजो आनी तुजो उपास सारक्या रितीचो उपास जावन आसा न्हू आमचे खातीर न्ही आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या समुदाया खातीर मात्र न्ही आमच्या राज्या खातीर आनी राष्ट्रा खातीर आमी आमचो उपास भेटया. कशें पवित्र पुस्तकांत सबारपोटी लोकांनी मागिल्ल्या वेळार राष्ट्रांक सर कश्टान सुटका मेळ्ळी. इवन अमेरिकांत 1867 इसवेंत थंयच्या लोकांन मागिल्ल्या वरवीं उपास केल्ल्या वरवीं कशें बरेंपण जालें म्हणलें चरित्राच्या पुटांनी दिसून येता मोगाचें न्हू. तर वो खरेंच माकाळाचो उपास म्हजो आनी तुजो जावं दी. सारक्या रितीचो उपास केवळ खाणा जेवणांतून पयस केल्लो न्ही बगार थेलान मागलेलो म्हणजे पवित्रत्वाच्या सक्तीन हांवां तूं बरोवन मागणें करया. खुमसार थवळ थवळ जावन नितळ मनान हांवां तूं बरें करीत सव्या आनी सर्वेस्पराक मानवल्लो उपास करना समुदाया खातीर हो उपास करना समुदायाचे आमचो लोक बरें काम मेळूंक बरें तांकां कितें आर्थीक परिस्थिती बरी जावं तांच्या जिवितांत हर एकी बरें जावच्या खातीर म्हजो आनी तुजो उपास आमी भेटोवन दिया. आनी ह्या वरवीं ह्या इस्टराच्या उपरांत सर्वेस्पर देवान दाखयल्ली काकुळत आमी अनुभव करन ताजें मिराकल्स ताजी महिमा आमच्या समुदायाक जाल्ली पळोवन सगळें आमी सांगाता मेळून संतोश पावचे दीस येवं दीत म्हणून हांवां तूं मागया मोगाचें न्हू. आमेन. तुजे मुखार आमी हजर आसा तुजो आदार मागूंक. ह्या करेजमाच्या काळार नितळ काळीस आनी आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन आमी तुजे लागीं येवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत लाभय बापा. आमचें थंय आसचें मागण्याचें देणें बळादीक कर सोम्या. त्या मागण्याच्या बळान आमी ताळण्या वयर जैत व्हरन आमचें मागणें तुज्या पांयां तळी पावा सारकें तें मागणें आशिर्वादीत कर सोम्या. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आत्म्यान आनी सतान मागोवंक आमकां हर एकल्याक कृपा तूं लाभय सोम्या. आमचें थंय आसचें हर एक तरेचें अडकळी आनी ताळण्यो हुमटून काडन सदांच तुज्या हजरपणान जियेवन बापाची कुशी पाळन बापाक मानवा सारकी जिणी जियोंक आमकां आदार लाभय म्हण मागता हांव. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव आमची समुदाय आमची दिएसीज आमचो राष्ट्र आमचो राज्य आनी तशेंच हर एका बावडती लोकाक तुज्या हातीं समर्पण करता हांव. हांगासर जमा जाल्ल्या हर एकल्याक तुज्या हातीं समर्पण करता हांव सोम्या. माध्यमा मुखांत्र तुजें उतर आयकोवचें आनी तातूंत वांटेली जावच्या हर एकल्याक समर्पण करता.
हर एका गरजेवंताक पिडेस्तांक कोणूच आदार ना म्हण चिंतून कंतिश्ट जाल्ल्यांक तुजे हाती समर्पण करण. कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक आनी आमच्या कुटुंबांक समर्पण करता हांव सोम्या. तुजो दैवीक प्रकाश हर एकल्याचेर फंकय. भुरग्यांक तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन लीड कर आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन भरलेली जिणी जिवंक आदार लाभय. मोगळा सोम्या, देवय तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमचेर आनी आमचे थंय आसचें, तुजे लागीं येवंक आसचें हर एक अडकळ काडन तूं तुज्या मेटां संगी मेटां काडूंक आमकां हर एकल्याक आदार लाभय म्हण मागता. Sanko 28. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಾನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಅನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನ ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲಭರಭ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಭರಭ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದ
ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆಯಿಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुतीमध्ये वस्ती करच्या सर्वेस्परा बापा 10,000 सूर्यांपरास परजळान भरलेल्या सर्गींच्या बापा तुझो परजळत आमचेर फांकई आणि आमचे थंय आसची हर एक तराची पिडा शिडा तूं नाश कर. अशांती असमाधान बस मन सोड सुम्या. दुष्ट शक्तींचे पास आणि अंतराची सावळी आमचेर पडलेली ती संपूर्ण निर्मूलन कर सुम्या. तुझो दैविक उजवाड आमचेर फंकय आणि तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन आमची काळजां बरमण मागता. हालेलुया हालेलुया. हा बारी बरा बरा बाशा बरा 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 ला 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 ली ली ला 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 मा शकरा बा रा बारी त्रोनो मा शकला बाले बाला बाला बरा 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 बा. हालेलुया 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 हालेलुया. हरे दी 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 दा 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 दी दा दा रा 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 रे दी 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 दा दा रा रा. हा माला मा शा माला 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 मा हा खाला बा 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 शा बरा बरा बा. हिला बाबा हिला रा ब्लेशरा हिला बाबा हिलरा हिल बरारा हिला बाबा हिलरा हिला मामा शला ला 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 हाला बाबा बा शरा. जो कोणाच्या काळजांत सर्वेस्पराचे हजर पण बघूंक येतात. सर्वेस्पर म्हणटा ताचे हजर पण ताचे थंय आसा करणं शांतीचे जीवन जिवंक आशीर्वाद सिता म्हण बसयता. आम्हाला शापा थरमाय शकालाबा तुनाचे शरारा दैवीक ज्ञाना खातीर जो कोण मागून आसात तांकां दैवीक जाणवायेन भरता म्हणलें वागदान दिवन आसा. सोमी शिबला तुना मासर्या दृक्तम लकलिक शिकता नमारे क्रिकता नमालिका शक्तरारा दृढ रावंक क्रिस्ता थंय दृढ रावंक सबारांक अडकळ आनी समस्या आसात ते समर्पण करा आणि हांव तुमकां म्हजे थंय दृढ रावचें देणें दिवन आशीर्वाद दिता म्हण बसयता. अल्लाह करबा कोणाच्या जो कोणा थंय एका तरेची तकले पडापड आनी विराराई आसा ताका संपूर्ण शांती सोमी ह्या घडये फावो करता. बाराक शुकता नाना तिला माश्शरा रे 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 रा आला लिली लाला माश्शरा रा रा. आत्मीक दिश्टी खातीर जो कोण मागोन आसा ताका आत्म्याची दिश्ट गिफ्ट ऑफ विजन देऊन ब्लेस करता म्हण बसयता. बरकत नमासिल्या तिरा मासुला लाला शबा तरमा शरडरा हिला बाबा हिलरा होली आत्मानी ब्लेशरा बा ब्लेशरा सबारांच्या कुटुंबांनी समाधान देवून येवचे कृपा दिवन आशीर्वाद सिता म्हण बसयता. शबा तुनमासिला तरमाइसला तनकुश शुकुरबा तुरा मात्र त्रिशिक्रक्ता मनासिला तारशूरा हिला बाबा हिलरा बा हिलरा दुसऱ्यांच्या भलायके खातीर जो कोण आतां मागणें करनासा त्या व्यक्तीक बरी भलायकेचें देणें दिवन आशीर्वाद सिता. आमेन. समयाचे हजरपण आमी बघून आसा आणि ह्या घडये मौनपणी आमचे वैयक्तीक गरज समया मुखार आमी भेटोवन दिवया. आमचे कंत बेजाराय दूख कश्ट आटेविटे सरितीचे बांदपासांत आमी आसा हे सगळे समयाक ह्या घडये आमी भेटोवन दिवया.
ताचे हजरपण आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबा संबंधांत, आमच्या वावरा जाग्यार आनी जंय खंय आमी कश्टान आसा, जंय खंय सोम्याचो आदार आमकां गरज आसा, ताचें हजरपण आमकां गरज आसा. त्या जाग्यार ह्या घडये सोम्याक आमी येवकार दिवया. सोम्या हे आमच्या कश्टाच्या जिवितांत, ह्या क्रिस्मसाच्या काळार तुज्या कश्टांचो नियाळ आमी करता आसतना आमची कश्टा बरी जिवीत तुका समर्पण दिता. ह्या मनशा जिवितांत जायते रितीच्या बांदपासान कश्टांत आमी आसा जाल्यार तूं आमचे संगता आसाय म्हणली बसवणी तुवें आमकां दिल्याय. मुखाला जेसू ह्या घडये हांगासर ह्या आराधनांत पात्र घेवनचे आमी सर्वां आमच्या वैयक्तीक जिविताचे कश्ट, दूख, कंत, बेजाराई सर रितीच्या बांदपास तुका समर्पण दिता. तूं आसाय सोम्या आमचे संगता तर आमकां केदींच बे आसचें ना. जेतना तूं आमचे संगता आसाय आमी निराशी जावची ना. जेतना तूं आमचे संगता आसाय तळ आमचें जिवीत बावडताचें बरवशान भरलेलें जातलें. असलें जिवीत जियोंक सोम्या तूं आमकां आदार दी. सदांच आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी सदांच आमकां इन्कार करूंक आनी तोकरीस आमी सदांच आमच्या कांधार घेवन आमचें जिवीत तुज्या फाटल्यान आमी मेटां काडूंक तूं आमकां सदांच आदार आनी करपा फावो कर. सोम्याची बेसांव घेवंक आमी आयतीं जावया. Itia boda Sacramenta Sanaman koruya Purvila rupa bodla Navyo iti adaya Sarvan vecha askatvisya Bhavatache mortivya Zase Bapa Tase Sputa Ullasani Stutiza Podvi Mahima Sasta Sasta Eka Sarya Versita Tuka Dogacha Spirita Sama Sami Navata Amen. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास आमकां सोडला. तुझे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या सासना. Amen.